गार्डना पयले न्ही आमी फावंटन स्टार्ट जालो आनी आतां तुमी डेली वचत जाल्यार सकाळ ते सांज पर्यंत फावंटन स्टार्ट आसता. थंय आमी परगोलास घालपाक करता, बेंचीस, डस्टबिन्स येतल्यो बऱ्यो हायटॅक बऱ्यो डस्टबिन्स येतल्यो, जिमींगचे इक्विपमेंट येतले आनी अश्यो खुबश्यो गोश्टी थंय सुदारणा जायत आसा. आनी पावसान आमी प्लांटेशन घेतलें. सो हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या इंडस्ट्रियलिस्ट वणबाब बांदेकरान जो आपूण म्हणजे पर्सनल इंट्रस्ट घेता आनी प्रत्येक गोश्ट बारकायेन तो करता. तो फावंटन स्टार्ट करपाचें इतलेंच आशिल्लें की जेन्ना आमी तो फावंटन स्टार्ट केलो सगळ्या लोकांक पयलींच्यो यादी आयल्यो की पयलीं जेन्ना पयलींचो काळ आशिल्लो तेन्ना गार्डन बरें आशिल्लें तेन्ना तो ऑपरेशनल आशिल्लो. सो आमी इन्सिस्ट करताले की तो परतो तसो जावचो म्हणून ताणें इतलो सुंदर केला तो तांचे देव बरें करूं म्हणटा. सो ते पावसा भितर एक वेगळेंच तुमकां गार्डनाची शोभा येतली. म्हाका दिसता चेअरपर्सनान हाजेर स्पश्टीकरण दिलां आनी तेय बी एक्शन घेतलें. थंय स्टेबलायन करपाचें काम चालू आसा. थंय आमचो जो मार्केट आसा तोय बी मातसो डिलेबिलेटेड कंडिशनान आसा. सो तोय बी रिपेरींग करपाचो नाजाल्यार ताका खंय तरी इल्लें बरें हें करून जे बाकीचे स्टॉल्स ओनर आसा तांकां घालपाचो आमचो प्रयत्न आसा. इल्लीगल आसा ते चेअरपर्सन ताजेर एक्शन घेत आसा सगळ्यो इल्लीगल गोश्टींचेर आनी हाजेरूय तो घेतलो हाजी म्हाका खात्री आसा. गाडी आसा सीटीन बी आसा ते चिकन विकता. गाड्याचें चिकन विकप जायना. लायव्ह चिकन मारप जायना कित्याक ते इल्लीगल. तेजेर आमी एक्शन घेतले. तशेंच हितून तेणे कोण म्हणटा मांगरान बी आहा ते सगळें एक्शन जातलें आनी लायव्ह चिकन गाड्याचें ना. तांकां आमी चिकन तांकां आमी तांकां आमी चेन हिंगे घातले. एक मेन शेडीन घातले चिकन चिकन शेडा मटन शेडा ते वचून घालून तांकां थिंग दोन करतले. काल देखून तुम्ही म्युन्सिपल मार्केटान एनक्रोचमेंटाचेर तुम्ही ड्रायव्ह घेतलेली आहा. सो हाव वेल डू यू थिंक द मार्केट शूड बी एज अ चेअरपर्सन? तांकां जायते पाटी आमी कितले पाटी आमी नोटीसी धाडले तांकां की तेमी गाड्या तेंची गाड्या भितर रावचे. आतां ते वेजिटेबल विकताय गाडी एमटी आसता तेंचे ते शेड आसता ती एमटी आसता ते भायरेन विकताय. तांकां आमी जायते पाटी रिक्वेस्ट केली तुमी शेडी भितर आसात आनी तांकां लोकांक त्रास जावंक जायना. आमी लोकांक कित्याक लोकांक सर्वीस दिवपाक जाय.